घणान पुस्तकांतले वाचप. ताणे आपले दोळे उभारून आपापले खुळये प्रमाणे थंब मारून असलेल्या इस्रायल लोकाक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो. आणि ताणे हें कळोवन सांगले. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे सदांय देखाशे करता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन. कितले सोबीत तुझे थंब जाकोबा, कितले सोबीत तुझी शिबिरा इस्रायेला. नैन तडीर असलेल्या उद्यानापरी सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखापरी ताच्या वंशांतलो वीर उरतलो. अगणित लोकांचेर राजवडकी चलयतलो. ताचो राय आगागा प्रास व्हरतो. ताची रायाळ पदवी खूब वाडटली. उपरांत ताणे हें कळोवन सांगले. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूरदिश्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे परमोन्नत जाना तें तो जाना, जे सदांय देखता तें तो देखता. ताच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन. हांव ताका पळयता, पूण न्हय आतां. तो म्हाका दिसता, पूण न्हय लागीं. जाकोबांतावन एक नखेत्र मुखार येतले. इस्रायेलांतावन एक बेतकाठी वयर येताली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो वांटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुजो वांटो म्हाका शिकय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव. तुजेर हांव सदांकाल भरवसता. श्लोक. तुजो वांटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजे काकुळतीचो उगडास धर. ससनांतावन तुवें दाखयिल्लो मोग मनांत धर. म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरिनाका. भागार तुज्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उगडास कर. श्लोक. तुजो वांटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत. पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता. कालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता. दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता. श्लोक. तुजो वांटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत्यान देवळांत भितर सरून शिकवून दिवन आसता प्रधान याजक आनी सुदैवांचे मालगाडे ताचे सरशी येवन विचारी लागले. खंयच्या अधिकारान हें सगळें तूं करताय आनी कोणें तुका हो अधिकार दिला. जेजून तांकां झाप दिवन म्हणलें, हांवें तुमकां एक सवाल करता. ताका तुमी झाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें करता
तें तुमकां सांगीन. जू आमचें स्नान खंय थावन आयलें, देवा थावन की मनशा थावन. तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणचें? देवा थावन म्हणो जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सत म्हणलो ना म्हणून तो विचारतलो. पूण मनशा थावन म्हणो जाल्यार लोक कितें करता कोन्ना म्हूण आमकां भें दिसता. कित्याक सकडी जुवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक जाप देव आमी नेनाव म्हणाले ते. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करता तें हांवें तुमकां सांगिसोना. देवाचें उतर हें, वाकान्नी तुका क्रिस्ता